I'm sure it will not be ready by 31st May. But you cannot blame one individual now. It is collective responsibility of the people of Panjim that they vote for the wrong people, and now they get the government they deserve. See, in spite of all the mess that Panjim is suffering, Panjim continues to vote for the ruling party. So why should anybody be aggrieved by it? They get the government they deserve. Smart city is a mess. I have said that smart cities can't be done by stupid people. It is stupid people who are ruling the roost. What are they doing? They are making a road the first day. They are making it ready and digging it the next day. Mr. Sanjit Rodriguez is a person who is a good officer who has acted, but how long has he been here? Has he been there from the beginning to the end? No. He's just being brought in so as to save face for the government. And now fingers are being shown to him. And he's trying his best to try to salvage the situation. But it is a fact that 1 crore per camera was a fact. Otherwise, and the government should be happy also that people of Goa could see that Siddiqui was given a nice checkout by the government only. So that way we have to thank the smart city cameras, because Siddiqui's check-in and check-out and then check-in has all been seen on their cameras. So smart city only has helped in that way. Otherwise, it is a mining area. Pramod Sawant is not affected by it. It is just like his area. He has brought that area into Panjim, and the people of Panjim continue to vote for the BJP. पण बाबूश मंचरात म्हणतात की ते आपल्याला लागणार ते आपण मीटिंग विचारायचं बाबूश रिलॅक्स रिलॅक्स मग सारखे होणार त्याचे पणजेकरांत मत मारल्यानर तांकां मागीर कित्याक रिलॅक्स जावप ना ते सोड बाबूश आतां मंत्रिमंडळान आहा ते ताजे अंडर येना तो डिमांड करता ते मुखेलमंत्र्या कडेन दिवचें म्हणून मुखेलमंत्र्या कडेन कामां कमी आहा म्हाका प्रश्न पडटा मुखेलमंत्र्या कडेन पोर्टफोलिओ आनी कितें आसा ते कमी आसा आणि तो न्याय दिवंक शकता इतले पोर्टफोलिओ पळय बरे गव्हर्नन्स म्हणटा कितें थोडे व्हडले बरे चलोवपी सरकार आहा ते चीफ मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलिओ आसा आनी ताणें बरें चलयल्लें खूब इंडियेच्या इतिहासान खूब अशे लोक आहा पूण जेन्ना तुका सगळें तुजेच कडेन जाय तेन्ना आनी कितें मेळ्ळें जाल्यार कमीच तें तर कितें आहा थंय सगळ्यांनी इंट्रस्ट घेवंक जाय लोकप्रतिनिधींनी इंट्रस्ट घेवंक जाय कावन्सिलान इंट्रस्ट घेवंक जाय कॉर्पोरेटांनी इंट्रस्ट घेवंक जाय लोकांनी इंट्रस्ट घेवंक जाय हांव जाणा की नवें एक जेन्ना डिसरप्टीव अशी एक एक्टिविटी हाडटा तेन्ना त्रास जाता आनी त्रास थोडो सोंसूंकूय जाय पूण कितले मेरेन सोंसप तो तुवें पयलींच टायम सांगूंक जाय म्हज्याय मतदारसंघात अंडरग्रावंड केबलिंग आनी अंडरग्रावंड सिवरेज एकूच टायमार आमी केल्लें आहा म्हणजे जे 6 म्हयने लोकांक घरांतल्यान भायर सरूंक मेळना पूण हांवें मिटींग घेतिल्ली आनी अजून मेरेन जे कितें हांव काम करता तेन्ना हांव एक पब्लीक मिटींग घेता पयलीं लोकांक दाखयता की हो टेंडर हे मनशाक मेळ्ळा टेंडराचें काम अशें आहा इतले पयशे ताणें मोडले हांवें 1 रुपया घेवंक ना आनी इतले दिसांनी तें काम कंप्लीट जावंक जाय इतले दीस तुमी त्रास घेवचे पडटले ही जर तुमकां फेसिलिटी जाय जाल्यार आतां ताजेर फाटीं फुडें मातशें कितें जालें जाल्यार परती मिटींग घेता पूण लोक कंप्लेन करनात हो मॉडल डिव्हलपमेंट बाय कन्सेंट हो डिव्हलपमेंट बाय कन्सेंट म्हणटा बीजेपी केन्ना फोर्स करीत ना बीजेपी फोर्स करता आपली हम करे सो कायदा हे जेन्ना एटिट्यूड तो दवरता तेन्ना लोकांचे ताजेर विवाद जातलोच लोक तेन्ना कोंत्र उलयतले आनी जेन्ना पॉलिटिशियन कोंत्र उलयता तेन्ना मागीर तूं मे जाता आनी तेन्ना एक बरो प्रोजेक्ट म्हाका अजून मेरेन अशें दिसता की स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट वॉज अ गुड प्रोजेक्ट इट हॅज बीन मिसहँडल्ड इट हॅज बीन इम्प्लिमेंटेशन ताजें कंप्लीट रॉंग जालां आनी ताजे खातीर तें मेस जालां हांव जेन्ना मंत्री आशिल्लो गव्हर्मेंटान तेन्ना स्मार्ट सिटीचो प्रोजेक्ट तेन्ना म्हाका एक हें वचून आयिल्लें की तूं अर्बन डेव्हलपमेंट घे म्हणून कित्याक स्मार्ट सिटीच्यो फायली झिरकतात म्हणून सेंट्रल लेवलाचेर तांचे हांव पळयतालो की म्हाका फातोर्डान ताजो कितें फायदो जातलो काय म्हणून तेन्ना हांवें ट्राय केल्लें पळोवपाक तितले पयस तें व्हरूंक शकनाशिल्ले 30 किलोमिटर जातालें फ्रॉम द रेडियस ऑफ पेन्जीम आनी तें व्हरूंक शकतालो म्हणून हांवें तातूंत पडूंक ना पूण दर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो ओरिजिनली एनविसाज केल्लो तो जर बरे भशेन एक ऑफिसराच्या हातान आतां संजीत वचून ताच्याच हातान जर दिल्लो पयलींच्यान स्टार्ट टू फिनीश जाल्यार आज तो बरो प्रोजेक्ट जावंक शकतालो आनी पणजे खरी एक प्रोग्रेसीव आनी बरी सिटी जावंक शकताली बीजेपीन ताचें मॅस केलां डबल इंजिनाचें फेलियर आनी हे सगळ्या पणजेच्या लोकांनी तकलेन धरूंक जाय की तांकां गिनी पिग्स केल्या तांचेर एक्सपेरिमेंटेशन केलां आनी तांकां जर याद आहा
आनी ते जर खरे गोंयकार जाल्यार केन्ना याद येवन ताणें कितें करूंक जाय तें ताणें करूंक जाय.